भारत मुक्त टीबी ह्यो तेंच्यांनी हे मोहीम सुरवात केली हा. खरेंच सगळ्यात पयलीं अभिनंदन म्हणटा तेंचें. आनी हे मोहिमे खाली जे पेशंट्स आहात आमचे टोटल ऑल टुगेदर 18 पेशंट्स, 18 टोटल 24 आहात. तेतूंतले 18 पेशंट्स जे डॉक्टरान जेन्ना आमकां सांगलें की तांकां प्रॉपर गूड न्यूट्रिशन आनी डायट मेळपा खातीर कोण तरी डोनर सोदता, जेन्ना एज अ MLA हे कॉन्स्टिट्युन्सीची म्हाजी जबाबदारी आहा की असले विशय आहा ते स्वता हँडल करप. ताका लागून हांवें तांकां कन्फर्मेशनूय दिलो की आयज आमी हो प्रोग्राम करया आनी टीबी मुक्त देश हे आमी आतां ह्या वर्सा सुरवात बाय 2025 जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान स्वप्न पळयलां ते साकार करया, पुरे करया. आनी जे जे तांकां फेसिलिटीज हांगा कमी पडटा आनी आमच्या हातीन आमी दिवं शकतात आमच्या लेवलीचेर, ते डेफिनेटली तांकां हेच्या फुडें मदत मेळटली. आनी टीबी पेशंट्स आनीकूय जर आसात आनी आयडेंटिफाय जाता डेफिनेटली तांकांय आमी सपोर्ट करया. तशेंच सगळ्या कडेन मागता हेल्थ आमी आमचे खरेंच गरजेचें. आनी आयज तुमी पळयतात जाय ते रोग येयलेले आहात. कोवीड येयला, आतां आनी कसले कसले नाकाल्ले रोग येतात. हे करपा लागून जे जे आमकां हे स्टेप्स घेवंक जाय ते आमकां हेल्थ डिपार्टमेंट आमकां अवेर करीत आसता. पूण आमी मातशें प्रिकॉशन घेवंक जाय. बरें न्यूट्रिशन, बरी एक्सरसायज ल्हान ल्हान भुरग्यांक तुमी आतां धरूच शिकोवंक जाय. कित्याक आयज काल तुमी पळयलात की भुरगीं जीं आहात ती फक्त शिकतात आनी मोबायल आनी तेंचे ते हेतूनच खेळटात, गेमी, व्हिडिओ गेम्स आनी तितूनच आसतात. सो जे पयलींचे भुरगे जे एक्सरसायज करताले, खेळटाले गांवांनी, शेतांनी खेळटाले, ते आयज खंय तरी कमी जाल्ले आहा. आनी हाय लेवल स्पोर्ट्स आनी ते घेवन बसल्यात. पयलींची भुरगीं आमची खूब स्ट्रॉंग आसलेली, आतां पळोवंक जाल्यार वीक जातात, ग्रोथ जायना. ताका लागून मागता हेल्थ डिपार्टमेंट तुमी विलेज वायज वचून हेल्थ अवेरनस करचे. आनी म्हाजी जी सपोर्ट तुमकां लागता ते डेफिनेटली हांव तुमच्या वांगडा आसतलो. थँक्यू.